पुलीस खात्यांतले असमाधानी आणि नाराजी पळोवन फुडले डीवायएसपी डायरेक्ट घेवपाचो गोंय सरकारान निर्णय घेतला। मात ताका लागून ज्या सिनियर पुलीस निरीक्षकांची बढती जावपाची आसली ते बेजार जाल्यात। गोंय सरकारा कडेन आज मेरेन सिस्टमॅटिक प्रमोशन पद्धतूच ना। ताका लागून जे पीआय डीवायएसपी जाले ते एड हॉक पद्धतीन, मात रेग्युलर सिटा रितीच उरली। गोंय सरकार आतां मेरेन डीवायएसपीच्यो सुवाती भरतना 80% पुलीस इन्स्पेक्टरांक बढती आनी 20% डायरेक्ट नेमणुको करताले। पूण 1998 उपरांत फक्त पुलीस निरीक्षकांक प्रमोशनां मेळ्ळीं, मात डायरेक्ट नेमणुको जाल्यो ना। ताका लागून जे डायरेक्ट भरती जावंक ना त्यो सुवाती भरूंक फुडले डीवायएसपी डायरेक्ट नेमणूक पद्धतीनूच घेवपाचो सरकाराचो निर्णय। 1998 उपरांत चडशा पुलीस इन्स्पेक्टरांक डीवायएसपी केले, मात राज्याची सिस्टमॅटिक प्रमोशन पद्धत नाशिल्ल्यान रेग्युलर वेकन्सी आसूनय पीआयक एड हॉक पद्धतीन डीवायएसपी केले। पीआय पोस्टा वयल्यान डीवायएसपी जाल्लो एक निवृत्त अधिकारी प्रुडंटा कडेन उलयलो। तो म्हणटा आपलो सगळो कार्यकाळ एड हॉक पद्धतीन गेलो। रिटायर जाल्लो तेन्ना तो एड हॉक डीवायएसपी आशिल्ल्यान ताका लाभ मेळ्ळे ते पीआयक मेळटात तितलेच। जो मेरेन सरकार डायरेक्ट नेमणुको करूंक लागतले तो मेरेन सुमार 21 पोस्ट तयार जातले, मात प्रमोशनां खातीर योग्य आशिल्ले पीआय मात सरकाराचे पद्धतीचेर खोशी ना। नांव न घेवपाच्या अटीर प्रमोशनां खातीर योग्य जाल्ल्या एका पीआयन प्रुडंटा कडेन व्यथा मांडली। सरकाराचे धोरणाक लागून पुलीस निरीक्षकां मदीं बरीच नाराजी आसा। डायरेक्ट नेमणुको केल्यार पीआयक प्रमोशन मेळचें ना तेन्ना वेल्यान पीएसआय, एएसआय, हेड कॉन्स्टेबल आनी कॉन्स्टेबलांचेरूय परिणाम जाता, कारण एक पीआय डीवायएसपी केल्यार उरिल्ल्या पोस्टांकय प्रमोशनाक वाव आसता। आनीक एक सिनियर पीआय प्रुडंटा कडेन उलयलो। तो म्हणटा डीवायएसपीचें काम आसता आपल्या सब डिव्हिजनांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनां वयल्या केशींची चवकशी आनी कायदो सुवेवस्थेचेर नदर दवरप, मात डायरेक्ट नेमणुको केल्यार तांकां कामाचो अणभव आसचो ना। वेल्यान अणभव नाशिल्लो डीवायएसपी सिनियर पुलीस इन्स्पेक्टरांचें निरीक्षण करतलो। रिटायरमेंटाक लागीं पाविल्लो एक सिनियर पीआय म्हणटा फुडें प्रमोशन मेळचें ना हें स्पश्ट जाल्ल्यान नेटान हार्डवर्क करपाचें मोटिवेशनच काबार जालां। आपल्याक डायरेक्ट डीवायएसपी केल्ल्या अधिकाऱ्यां परस चड पगार मेळटलो हें खरें, मात कमी अणभव आशिल्लो अधिकारी आपल्याक सुपरवायज करतलो ही काळजाक लागपी गजाल। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। काँग्रेस आनी बीजेपीन आपल्याक बेठोच त्रासात घालो। सीबीआय आतां आपले आड केस क्लोज करपाक वता। इन्कम टॅक्स भरूंक पसून आपले सीज केल्ले डॉक्युमेंट घेवंक कोर्टात वचचें पडटा म्हूण मिकी पाशिकोन तिडक उक्तायल्या। डिमॉनिटायझेशन करून काळो पयसो धवो केलो मेळ्ळे कितें म्हूण मिकीचो प्रस्न। काँग्रेस आनी बीजेपी आमदार खासदारांच्या हवाला कडेन संबंद आसात। सरकाराक कापासत आसल्यार तांची चवकशी करची, तांचे फॉरेन अकाउंट तपासचे म्हूण मिकीची चॅलेंज। आपल्याक बेठोच वेगवेगळ्या केसींनी घुसपान काँग्रेस आनी बीजेपी सरकारान त्रास केलो। 8 वर्सां उपरांत सीबीआय काय मेळ्ळें ना, केस क्लोज करपाचें चल्ला। आपल्या आड कांयच सिद्ध जालें ना म्हूण मिकीन फोग काडलो। मिकीन नोटबंदी वेल्यान बीजेपीक बरी झूज रायली। जेन्ना हांव क्लीन आहा, म्हाका खंयच्या सरकारा बोले भीक मागपा नाका, म्हाका खंयच्या सरकाराक पांय पडपा नाका। हो सरकार आनी केंद्र सरकार एकूच सरकार आहा। गोंयचे पयलींचे आम सारके तर त्रास केले, आमकां इन्कम टॅक्साक त्रास केले। आयज दर एक गोंयकाराक चिंतपाक गरज आहा। डिमॉनिटायझेशन जालें, केंद्र सरकारान सांगलेलें बाबा डिमॉनिटायझेशन जातलें आनी सगळे जाग्याचे पडटले। पाकिस्तानाक डुप्लिकेट पयशे प्रिंट जाता इंडियेचे ते बंद जातले। काळे धंदो आहा तो बंद जातलो। टेररिझम बंद जातले, कांय बंद जालो ना। आयज तर आरबीआय इयरली रिपोर्ट दिता 99% हे पयशे सर्क्युलेशन आसलेले जाल्यार पोत येयले जाल्यार 1% भायर आहा। आयज इतले पयशे सर्क्युलेशन आसलेले ते आयज ह्या सरकारान बीजेपी सरकारान दोय करून दिले। काँग्रेस आसूं वा बीजेपीचे आमदार खासदार तांचे हवाला कडेन संबंध कापासतात आसल्यार तांचेर हात घालचो म्हूण मिकीची चॅलेंज। ह्या सरकाराक हिंगा आमदार आसलेले, मंत्री आसलेले, आयज कोणा कार्ड दंड ना म्हणना सगळ्याक आहा। बीजेपी एमपी आहाय ताका ना, बीजेपी मंत्री आहाय ताका ना, काँग्रेस मंत्री आहाय ताका ना, काँग्रेस आमदार आहाय ताका ना, तें कित्याक दंड नाय? फकत मिकी पाशिको मेळटा तुमकां? हिंगा आयज आमदार आहाय, मंत्री आहाय, भायर शेअर केन्ना चोवना, पूण ते हिंगा आमदार आसतना मंत्री आसतनाच हेका भायर पयशे आहाय, बँकान पयशे गेलो आहाय, हेका भायर पयशे आहाय, ते सरकाराक हाडून जाताय। कित्याक आयज जे सरकार आमदार मंत्री आसलेले
तेणी तरी कोणे काम करपा दिलें, कोणे काम करपा दिलें, तो म्हणटा बाबा हे काम कितल्या बसोवया, 10 करोडांचे बसयता, 10 करोड तो काम करून घेता, तो 10 करोड हिंगा दिता का, आनी हो हिंग दिता तो हवालाचेर स्विस बँकान पावयता. हांव सरकाराक चॅलेंज करता, जे जितले आमदार आहाय, मंत्री आहाय, तेंगेले सगळे बँक अकाउंट्स भायर गांवांनी, आनी भायर गांवांनी जे आमदार मंत्री आहाय त्या गांवांत केन्ना पावले नाय. तेका पयशे कितून पावले तेका? इन कायंड तेका बिल्डींग आहाय, फ्लॅट आहाय, अकाउंटाक पयशे आहाय, कितून पावले? प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. आम आदमी पार्टीन सिनियर सिटीजन फ्रंट सुरू केलो. कार्यावळ म्हापशा जाली. गोयच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्यो समस्या सोडोवच्यो म्हूण सोशल वेलफेअर खात्यात आम आदमी पार्टीन निवेदन दिलें. आपाच्या वुमन फ्रंटान ज्येष्ठ नागरिकांक जावपी त्रासाचो खोलायेन अभ्यास करून जाणट्यांक जावपी समस्या बेगीन सोडोवचे म्हूण मागला. ते जाले ना जाल्यार आप कायदेशीर कारवाय करतलो म्हूण समन्वयक एल्विस गोमसान शिटकावणी दिल्या. The needs of the senior citizens have been captured in this very important document. कित्याक सरकार जे चलयता आनी यंत्रणा जी आसा ती चडशी निदरली आसता, तांकां खबर सुद्दां आसना. Sometimes I wonder whether they even understand what is going on. काल एक शिष्टमंडळ घेऊन या डायरेक्टराच्या स्वाधीन केल्ले आसा, तर म्हजी तांकां मागणी चड करून मिडियाच्या मार्फत आमी तांचे कडेन एक मेहरबानी अशी मागना, आमी तांचे रायट्स दी म्हणून मागता. आनी जर सरकार कांयच करिना जाल्यार आमकां मागीर लिगल उपाय हाजेर घेवचेच पडटले. आनी आमी आम आदमी पार्टीन हाजेर कांयच जायना जाल्यार लिगल उपाय घेतले. पूण तरी हांव समजता, कित्याक डायरेक्टर जो आसा तो म्हजो आदलो कलीग, तो समजतलो, कितें तरी करतलो. आनी म्हजी तांकां मागणी की ह्या सिनियर सिटीजनाक आमच्या गोंयच्या जे हक्क तांकां मेळपाक जाय ते दिवचे म्हणून. आनी हांव इतलें सांगून आज मोठे उमेदीन आमचे सिनियर सिटीजन फोरम डिक्लेअर करता. घेऊया एक ब्रेक.